या संस्थेतर्फे एक पुरुमेताचो फेस्ट म्हणून घडवून हाडटा। पुरुमेताचो फेस्ट हे सगळ्यांक खबर आसा, कित्याक आजकाल डिजिटल जालेले आसा, मॉल जालेले आसात, सो लोकांक ते आतां न्यू पिढी जी आसा तांकां हे खबर ना। सो पुरुमेताचो फेस्ट म्हटल्यार कितें आसा, कित्याक पावसान जुनासून जेन्ना पावस स्टार्ट जाता तेन्ना घोग्यांनी पावस पडटा, लोकांक भायर सरपाक मेळना, मार्केटींग जाय तशें करपाक मेळना। अशा टायमार एप्रील मे ह्या टायमान जेन्ना सारकी गरमी आसता त्या टायमार हे स्पायसीस, मागीर पयलींचे आमचे जे पिकल्स आसात, मागीर कोकोनट ऑयल आसता, मागीर मोले होले होले अशे एक डिफरंट जे गोवन डिशीज आसात, गोवन पदार्थ आसात, आनी मेन म्हटल्यार ऑर्गेनीक जे शेतांतली आमचे भाव जे डायरेक्ट विकता। तुमकां खबर आसा नाल्यार आमी जेन्ना मॉलान बीन वता तेन्ना थोडे केमिकल्स मिसळलेले आसतात, ना कोण म्हणू शकना, पूण आमचे हेच आसा, कित्याक हेल्थ इज वेल्थ हे जेन्ना संकल्पना आमी मानता तेन्ना ऑर्गेनीक फूड इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट हे आमकां लोकांक दाखोवन दिवपाचें आसा। आनी एक आमचे गोंयचेच लोक जे आमचे गरीब लोक जे शेतांतल्यान डायरेक्ट विकता ऑर्गेनीक फूड आमचे, तशेंच आमचे कुणबी भाव आसात, भयणी आसात, ते खुबशे कश्ट करून कुणबी वस्तू तयार करतात, मागीर कुमार आसा। सो अशें एक गोवन एक ट्रेडिशन कसो आमी ह्या सायडीन हाडलेलो आसा, जे सदांच मडगांव आनी पणजी ह्या सायडीन जाताले पुरुमेताचे फेस्त, पण फर्स्ट टायम मुरगांव तालुक्यान हो पुरुमेताचो फेस्त आमी घडवून हाडटा। आनी हे सगळी संकल्पना जी आसा ती रवींद्र भवनाचे चेअरपर्सन बाब आमचे जयंत भाई, जेन्ना तेंच्यांनी म्हाका सांगलें, जेन्ना हांवें तेंच्या फुडें हो प्रपोजल मांडले तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें तियात्र जेन्ना स्टार्ट जाता त्याच टायमार तूंय एक कर। आनी तेंचे हांव आभारी आसा की रवींद्र भवना चेअरपर्सन आनी सगळे कमिटी मेंबर्स, वायस चेअरपर्सन आसात बाब प्रभू देसाई, बाकीचे कमिटी मेंबर्स सगळ्यांनी सपोर्ट केलो। आनी महिला खातीर तेंच्यांनी फ्री ऑफ कॉस्ट आमकां सगळे कॉरिडॉर सगळी प्लेस दिलेली आसा। जवळ जवळ 40 वयर आमच्या कडेन आतां एंट्रीज आयिल्ली आसात। सो हांव सगळ्या लागीं मागता, सगळ्या लागीं अपील करता, हे जे आमचे गोंयचे सगळे फूड्स आसात, गोंयचे सगळे प्रॉडक्ट्स आसात, गोंयचे सगळे ऑर्गेनीक पदार्थ आसात, हे मातशे पळोवपाक तुमी येवचे आनी आमच्या गोंयच्या भावांक भयणींक मातशी साथ दिवची, इतलें हांव तुमच्या कडेन मागता। कित्याक व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा, मॉल डिजिटल हेतून सगळ्या हेतून लोकांक भायर सरूंक जाय। आनी पयल्या भाशेन जेन्ना लोक एक पुरुमेता म्हणजे पावसा पयलीं सगळे एक साठवण करून दवरताले, तशी एक साठवण करून दवरची अशी हांव तुमच्या कडेन अपील करता आनी तुमच्या कडेन मागता चडांत चड महिलांनी येवपाचें। त्याच पद्दतीन जेन्ना हो एक डिफरंट प्रकारचो एक्झिबिशन आसा, नॉट लायक अदर्स, जेन्ना आमी एक्झिबिशन करत आसता त्याच टायमार आमी जी महिला थंय पार्टिसिपेट जातली, त्याच बरोबर कोण पळोवपाक येतली तेंच्या खातीर सायडीन एक एंटरटेनमेंट सुद्दां दवरलेलें आसा, जेतून गोवन म्युजीक आसतालें, मागीर पारकोणे बीन तुमी जाणात, थोड्या लोकांक खबरय नासतालें पारकोणे म्हटल्यार लायक पजल्स, कोंकणीन जशे पजल्स आसता। सो एक ट्रेडिशनल जे आसात जे एंटरटेनमेंट असलेले पयलींचे ते सगळे आमी ह्या 5 दिसांनी करताले एवरी इवनिंग विथ म्युजिकल एंटरटेनमेंट। सो दिस इज डिफरंट टायप ऑफ एक्झिबिशन विच इज हॅपनिंग फर्स्ट टायम इन मुरगांव तालुका। आणि सगळ्यांचे लागीं अपील करता की तेंच्यांनी मॅक्झिमम तुम्ही टायम काढून लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल, जे म्हटल्यार लोकल जे लोक प्रोडक्ट करता तेंच्या खातीर तेंकां सपोर्ट करपाक तुमी येवचे। एक्चुअली वेन आय वेंट एज अ महिला खातीर गेली जवळ जवळ 20 वर्सां जालीं हांव काम करता, खुबशे एक्झिबिशन पळयलां। वन्स वेन आय वेंट टू मारगांव एंड वेन आय सॉ दीस गोवा सुदारप इज डुईंग सच अ थिंग, म्हाकाय लायक जालें तें आनी खऱ्यांनी एक लोकल्सा खातीर एक सपोर्ट करपाक म्हणून म्हाकाय एक इन्स्पिरेशन मेळ्ळें। आनी अंडर दीस मागीर हांवें तांकां कॉन्टॅक्ट केलें आनी तेंच्यांनी म्हाका रोखडें हय म्हटलें आनी म्हाका सपोर्ट केलो। म्हणून एक आमच्या एरियांतल्या महिला खातीर कितें तरी तांकां एक डिफरंट दाखोवपाक, तांकां एक कितें तरी एक शिकवण मेळपाक, एक कितें तरी एक फुडलो एक मार्ग मेळपाक। कित्याक आतां गव्हर्मेंटाचे जे स्कील डेव्हलपमेंट आहा, स्कील डेव्हलपमेंटा प्रमाणे आमी खुबश्या लोकांक आमी ट्रेनिंग दिलें, सगळें केलें, बट वॉट अबाउट द मार्केट ना महिला खातीर या। सो तेच्या खातीर कितें करताले, कित्याक थोडी घरा कडेन बसता पण तांकां मार्केटींग कशें करपाचें खबर ना, तेच्या खातीर एक बारीक बारीक अशें आमी एक्झिबिशन करतात, पण लोक एक्झिबिशनाक येयले सो काय आसना। सो तेच्या खातीर एक सायडीन एक एंटरटेनमेंट जे गोवन म्युजीक आसतलें तेतून, सो तेंय करप, सो जेणे करून कस्टमर्स जे आसात जे प्रॉडक्ट खरेदी करपाक आसात ते चडांत चड लोक येतले। आनी हे मुरगांव तालुक्यान करप, कित्याक आय एम फ्रॉम मुरगांव तालुका आनी म्हाज्या तालुक्यान हे जाता, हे म्हाकाय एक अभिमानाची गोश्ट आसा। म्हणून म्हाकाय दिसलें की हांवें जयंत भाईक जेन्ना हो प्रपोजल मांडले इमिजिएटली ताणें म्हाका हय म्हटलें
आणि सपोर्ट केला आणि सगळे मेंबर्स रवींद्र भवनाचे त्यांच्यानी इमिजिएटली हय म्हटलं आणि मागीर हे घडून आयलां. सो रवींद्र भवन बायणा वास्को तियात्र अकादमी गोवाची खूप मोठ्या प्रमाणात तोखणाय करता. हो तांच्यांनी पॉप्युलर तियात्र फेस्टिवल जो 24 तारखेच्यान 24 मार्च ते 28 मार्च हांगा आयोजीत केल्लो आसा. तशेंच म्हाका सुदारप गोवा सुदारप हेंच्यांनी हो पुरमेंताचो पॉपअप मार्केट म्हणजे एक्झिबिशन कम सेल असो दवरलेलो आसा आनी हातूंत कोकोनट ऑयल, विनेगर, प्रॉन्स मोळी, फीश पार्रा, बालचाव अशे पिकल अशे बाकीचे विविध तरेचे प्रकार हांगा एक्झिबीट जातले. आनी हांव तुमच्या प्रसार माध्यमांतल्यान आवाहन करता की सगळे लोकांनी ह्या तियात्र फेस्टिवलाचो आनी ह्या एक्झिबिशनाचो भाग घेवचो आनी मोठ्या प्रमाणात आमकां उर्बा दिवची.